फादरा फाटी जावन फादर म्हजी चेन येली कोणें येली रे तो बायकाकार वण वण गेलो हांवें खालें करीजे आतां न्ही एनावन्स करा एनावन्स केल्यार तो पाटी हाडून दिता थंय चेन व्हरून गेल्लो गिरायक हांवें ही गरजेन एनावन्स केल्यार तो पाटी हाडून दिता दिता की ना दिता की ना दिना चिंतात आनीक जियोंक जाय म्हाका सगळो दीस बँक अकावंट पळोवचें आं पळय गेले त्या हप्त्यान सोडलें न्ही गे आनी 2 म्हयन्यांनी आनीक सोडटा ह्या वर्साच्या अखेरीक आनीक सोडटा सोडोन कालें करता म्हणटा आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी सुखीन ह्या संवसारीक वस्तूंत मेळिल्ल्या संतोशांत तृप्तिकायेंत खुशालकायेंत बुडोवन आसता आसतना आमी जिंचें कालें तें मात्र आसा ह्या संवसारांत दुसरें ना आमी वांजेलाचेर आनी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करून थोडो एक बरो संदेश घरा व्हरूंक प्रयत्न करूंक जाता जाल्यार आमी आज करचें जेजू बाळकाक मान करूंक आमी हांगासर जमल्या पळया थोडे शब्द आमी उपयोग करता संतोष उल्हास आनंद दादोसकाय तृप्तिकाय खुशालकाय भोगविलास भोगविलास तुमी आयकवना डिक्शनरींत आसा तो शब्द संवसारीक खामोकाता असो खुशालकायेक भोगविलास म्हणटात म्हळ्यार आमी जायते फावटी एका वर्ताक गेला जाल्यार कशें लागता हें वर्त भारी बरें लागता संतोश जालो की भारी संतोश जालो उडासतोर जेवणाक आमी गेल्या कशें जेवण दादोशी जालें पळय गी दादोशी जालें तृप्तिकाय जाली एका रितीची खुशालकाय जाली हांव सोम्या थंय उल्हासता उल्हास हांव सोम्या थंय देवा थंय संतोशान उमाळटा हे शब्द थोडे फावटी आमी उपयोग करता आसतना आमच्या जिवितांत आशार पाशार करता तुमी जेवण जाल्लें म्हणटात गी भारी एक संतोशाचें जेवण म्हणटात गी ना न्ही दादोसकायेचें जेवण वय मो तृप्तिकायेचें जेवण रुचीचें जेवण आमकां एक अनभोग जाता कोण एकल्याक 10 रुपये 25 रुपये 50 रुपये दिल्ल्यांत तुका कितें भोगलें तुज्या काळजांत उल्हास तो उल्हास तुका शॉपांत मेळना म्हाका एक 50 रुपयांचो उल्हास दे पळया खालें की बोरींग जाता 50 रुपयांचो उल्हास मेळटाय खंय मेळटाय हांगा कोडयाळांत ना न्ही संतोश उल्हास मेळना मोकळ भाव भयणीनो कुर्साचो जावं सांजू हांव कितें म्हणटा आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी सुखीन ह्या संवसारीक वस्तूंत मेळिल्ल्या संतोशांत तृप्तिकायेंत खुशालकायेंत बुडोवन आसता आसतना आमी जिंचें कालें तें मात्र आसा ह्या संवसारांत दुसरें ना पूण सारक्या रितीन पळोवचें तर आमी 60-70 पोंडा भितर म्हणटा आसतना आमी तयाराय करूंक जाय पळय म्हाका 60 आनी 5 वर्सां प्राय तुमकां कितली प्राय जाली म्हूण हांव विचारना म्हाका 60 आनी 5 वर्सां परच्या जुलयांत जाली म्हजी माय सरता आसतना 88 वर्सां पप्पा सरता आसतना 83 वर्सां हांव सड्ड रोडोंकूच ना पप्पा सरल्या वेळा माय सरल्या वेळा कित्याक देवान सांगिल्लें किर्तनांत नवोद किर्तनांत 10व्या वळींत 70 वर्सां 80 वर्सां गटमूट आशिल्ल्यांक ताच्या उपरांत 1 वर्स मेळ्ळ्यार बोनस त्या देखून पप्पाक 3 वर्सां बोनस मेळ्ळे मायक 8 वर्सां बोनस मेळ्ळे आनी घालें जाय थोडे फावटी 100 वर्सांची मेळ्ळ्यार ओ
जालें गी आनी तूं नाय गी म्हूण सांगल्यार ह्या संवसारान आमकां परमनंट आसले बरें, शाश्वीत आसले बरें. गरजेचें कितें मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हर एका घडये आमी तयार करूंक जाय ह्या संवसाराचें इन्वेस्टमेंट न्ही, बगार पेल्या संवसाराचें आत्मीक संवसाराचें इन्वेस्टमेंट आमी घालूंक जाय. कित्याक हांव सांगता, ह्या संवसाराचेर कितलीं सगळीं राजवटकी येवन गेल्यो. तुमी जाणात आतां आमच्या इराणान कालें जाता की फाटल्या वर्सांनी कितलीं राष्ट्रां केदे व्हडले डिक्टेटर्स, व्हडले राय नपयस जाल्यात. रोम शहर नपयस जालें, बॅबिलोन शहर नपयस जालें, इजिप्त संस्कृती नपयस जाली, आमची इंडस व्हॅली संस्कृती नपयस जाली, ग्रीक संस्कृती नपयस जाली. खंय उरलें तांचें व्हडपण? 60-70 पोंडा भितर आमचें जिवीत जावंक जाय मोगाळ भाव भयणीनो. हांवें हें म्हाकाय सांगचें, तुमकांय सांगचें इतल्यांत, हर एक दीस आमी मुखार वता आसतना आमी तयार करूंक जाय जेजून सांगिल्ले प्रमाणे. जुवांवच्या वांजेलांत 14व्या अध्यायांत 2ऱ्या वळींत, म्हज्या बापायच्या घरा आसात जायतीं कुडां, हांव वेता आनी तयार करतां, तुमकां म्हजे सरशीन आपोवन व्हरतां, तुमी म्हजे थंय सदांच काल आसचे खातीर. कोण एकलो म्हणलो, फादर म्हज्या घरां जाग येयचे, हांव घालपांत काम करून बरें घर बांदलां, गेलो हांव. कशें दिसता फादर? बरें दिसता रे. तुवें कश्ट काडून घर बांदलाय, बारी सोबीत दिसता, आनी कांय उणें ना फादर. हांवें सांगलें मुस्त उणेंपण आसा. कित्याक घर आसल्यार पावना, घरांत मोग जाय, उल्हास जाय, संतोश जाय. घर तुका खावंक जेवंक दिना, लोकांक दाखोवंक म्हजें व्हडलें घर. हांव मिरा रोड 9 वर्सां फिरगस पाद्री जावन आहलो. मिरा रोड गोत्ता न्ही? मिरा रोड सांजुची फिरगस. त्या दाळा लागीं 8,000 की 7,000 कुटुंबां आहलीं, लागीं 25,000 30,000 लोक आहलो. आमकां हर एक आयतारा 7, 8, 9 मिसां आमी भेटयताले. हांव हर एका मिसाक लागीं 1,500 लोक येतालो. आनी थंयसर चोरी जावची आहली. फादरा फाटल्यान जाणा, फादर म्हजी चेन येली. कोणें येली रे? तो बायकाकार वळून गेलो. हांवें खालें करीजे आतां न्ही, एनावन्स करा. एनावन्स केल्यार तो पाटी हाडून दिता. थंय चेन व्हरून गेल्लो गिरायक हांवें ही गरजेन एनावन्स केल्यार तो पाटी हाडून दिता. दिता की ना? दिता की ना? दिना. मस्त संगती जाल्यो. हांवें काल सांगलें, आळे सायबीनी तुमी ही गरजे घेतात, चेन घाला, पूण सोरांक अवकाश करून दिनाका. त्या देखून काल सांगलें नाका, आतां भांगाराचें मोल सोडलां, त्या देखून तुमचें नीज भांगार लॉकरान दवरा, चर्च गेट वचून रोल्ड गोल्ड भांगार घाला आनी येया. ताचे 4-5 चड चेनी घाला. तुमकां जाय दाखोवंक न्ही लोकांक. वण गेल्यार सड्ड म्हूण सांगलें 500 रुपयांची चेन गेली. वय गे. आतां तूं मिसाक चेन घालना आसतना कोणी भूत कन्नडी काडून येता गी, हे नीज भांगार गी वय गी न्ही, तुमकां खाली दाखोवंक मात्र न्ही. पळयतात तिणें भांगार घाला वय. त्या गेल्या त्या आयतारा एकच चेन आहली, ह्या आयतारा 3 चेनी घालून आयल्यात. येवच्या आयतारा 5 घालून येता चर्च गेटीच्यो रोल्ड गोल्ड चेनी. संवसाराची दौलत म्हूण सांगल्यार ती. मोगाळ बाबीन आमी कितें करूंक जाय? आमचो आंतरीक मोग देवा थंय आमी सोडोवंक जाय. ह्या संवसाराची दौलत आहे, ह्या संवसाराची आस्त बरी, ह्या संवसाराचें नांव, ह्या संवसाराचें व्हडपण एक दीस न्हय आनी एक दीस नपयत जाता. तूं खंय येताय म्हणलें सवाल कर. तुका खंय येताय तूं? आनी 20 वर्सांनी. म्हाका आनी 20 वर्सां मात. 85 वर्सां वाचता म्हणून खात्री आसा कितें माय 88, पप्पा 83, एवरेज काडले 85 आनी 20 वर्सांनी हांवें तयार करूंक जाय. थोडी घालें चिंतात आनी की जियोंक जाय म्हाका. सगळो दीस बँक अकावंट पळोवचें. वय गेल्या त्या हप्त्यान सडलें न्ही गे.
आणि 2 महिन्यांनी आनीक सडटा या वर्साच्या अखेरीक आनीक सडटा सोडून काय करताय फोटो काढणं फ्रेम घालून दवरताय गे पहिल्या वाचपांत आमी आज आयकत आहों सावल मस्त्रान भरलो दाविदान त्या गोलियाताक जिवेशी मारलो पहिले गोलियाताक पळोवन फिलिस्तीकारांक पळोवन सावल तरतरलो तो कितें म्हणलो म्हाका फिलिस्त्याकारांक झूज करूंक जायना म्हणजे तें तांक ना दाविदाक देवान प्रेरण दिलें धाकटो भुरगो तो म्हणलो सावलाक हांव येता ताचे कडेन जोडूंक दडांग मनीस ताच्या हातीन एक बार्ची मागीर लोंकडाचें खावाचें हाका हांवें लाकड काडचो कसो पाडाव करचो कसो हांव करता म्हणलो दावीद करताय जाल्यार कर सायबा तूं येत असो भुरगो कशें करताय हांव नेना तो गेलो न्हींच्या दडीक वचोन 5 ल्हानशे फातर काडून आयलो ताचे लागीं खाब्यां कोत्ताय तुमकां खाब्यां घालें स्लिंग ताचे कडेन आसलें तें मात्र तालवारी ना बार्ची ना कांय ना लोंकडाच्या कावाची ना कांय ना तो झुजारांक काय इल्लो तूं हो गोलियात व्हडले तालवार तें हें पुरो काडून कितें म्हणलो तूं कितें हांव पेटो म्हूण चिंतलाय रे म्हजे कडेन झुजोक आयलाय तूं कितें हांव पेटो म्हूण चिंतलाय की तूं हांव लागाड कांड तुजें मांस हांव अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी मारीव भुमींतल्या मन जातीक खावंक दिता म्हणलो दावीद कितें म्हणलो हांव म्हज्याच रानान येवना हांव देवाच्या नांवान आयला हांव आज तुका पाडाव करतलो झूज आराम जालें चुरुक्क चरको एका कुशेक धांवलो एकच फातर खाब्यांत काय जालें वण्ण मारलें खंय मारलो खोपालाक तो सामा फातर खोपाला भितर रिगलो गोलियात तळटो माड पडले बरी पडलो पावसान थोडे तळटे माड पडतात बळे तशें धांवलो ताचीच तलवार काडून ताचे शीस कातरलें दाखयलें सगळे फिलिस्तेकार पडापड करून धांवले आनी आज कितें घडलें आयच्या वाचपांत ही सोबीत चली आयल्यो डान्स करून घुमटां वाजोवन वासांतरां वाजोवन ताणें कितें म्हळें दाविदान हजारो सैनिकांक जिवेशी मारले सावलान ना दाविदान 10,000 सैनिकांक जिवेशी मारले सावलान 1,000 सैनिकांक जिवेशी मारले मोसोर उदेलो सावलाच्या काळजा ताणें संतोष आनी उल्हास पावंक जाय जाल्यार हांवें सांगिल्लीं उतरां उडास दवरा संतोष आनी उल्हास पावंक जाय जाल्यार कित्याक ताका जीक मेळ्ळी तो राय जीक दाविदाची न्ही जीक रायाची पूण जाल्यार ताका जाय आशिल्लें संवसाराची दादोसकाय संवसाराची कुशालकाय संवसाराचो भोगविलास म्हाका म्हजें नांव जाय केल्लीं कामां पुरो दाविदान ताका सुशेगाद बसून आशेता आहलें मस्त्रान भरलो दाविदाक जिवीशी मारूंक ताणें चिंतलें म्हाका बाबीनो आमी एक संगत मोदीन दवरूंक जाय देवाचें बळ मनशाच्या बळा मुखार कांयच न्हय जर तर दाविदान खाली एका गुळ्या पात्रान येद्या व्हडल्या गोलियाताक न्हिदायलो तर आमचे थंय आंतरीक सकत आसा जाल्यार आमचे थंय कितलीय दुबळीकाय येवं दी कितलेय कश्ट येवं दी कितलेय चलवण येवं दी तें आंतरीक बळ तें देवाचें बळ दाविदान उपयोग केल्ल्या ल्हान पात्रा बरी हो संवसार लोंकडाचे खावाचे घालून येता हातांत बार्ची आनी तालवार घालून घेवन येता पूण तुजे थंय आंतरीक सकत आसा तर तुका ल्हानशा कुरपेचो आदार पुरो संतोशान रावो थोडे आमी कितें चिंता मोगाळ बाबीनो म्हज्या बँक अकावंटांत 1 करोड आसल्यार
मागीर हांव स्वस्थ, म्हाका मागीर कांय नाका. सगळो दीस हांव ते पळयता संतोश पावता, पळयता संतोष पावता. ताका म्हणटात संवसाराची कुशालकाय. कोण एकलो 25 रुपये जोडता, 50 रुपये जोडता, 50 रुपये जोडता दिसाक घरा येता, आपल्या बायले भुरग्या सांगता संतोषान जी येता, पेज चटणी खाता आनी सांगता देवा तुका आर्गा, म्हाका तुवें बोळ दिलाय, गटाय दिलाय, संतोष दिलाय, भुरगीं दिलाय, बायल दिलाय, आनंद म्हज्या कुटुंबांत रावणा, म्हाका कांयच नाका. ताका म्हणटात दावीद रायसो ल्हान पातोर. आतां आमी पळया जेजूच्या जिवितांत वाचपांत आमी वाचले वांजेलांत मार्काच्या 3ऱ्या अध्यायांत 1ल्या वळींतल्यान 6 वळींत थंयसर एक सन्निवेश जाले. जेजू सिनागोगाक गेलो, थंयसर एकलो हार मारिल्लो मनीस आसलो आनी जेजून ताका गूण केले. थंयसर फारिसेव आनी सादुसेव आशिल्ले. तांणी चिंतले हांव साबताच्या दिसा काम करता, बरीं कामां करता जाल्यार साबताच्या दिसा बरीं कामां हांवें करूं नजो. त्या देखून हाचेर अपराध मांडून ताका जिवेशी मारूंक तांणी चिंतले. जेजूक राग आयलो, कित्याक हे मनीस इतले नियमा खातीर झगडटात गी, तांकां मनशाचें बरें पडनाका. जेजू थंयसर उठलो, चलतेच रावलो, सरोवराच्या कुशीक गेलो. हारीणी लोक आयलो जेजूक पळोवंक. हे फारिसेव सादुसेव व्हडले व्हडले मुंडास, व्हडले व्हडले दोगलो घालून लांब लांब मागणी म्हणटले ग्राहक तांच्या फाटल्यान कोणी वचना. वो सादो मनीस आचारी, ताच्या फाटल्यान हारीणी लोक ताका आपडूंक, ताचे स्पर्श करूंक, ताचे तन आशिर्वाद मागोवंक, ताचे तन बरें मागोवंक, थोंटे कुर्टे कोडकार दुबळे धाकटे दुखी नासले सगळे तांकां जाय आशिल्लें काले संतोष आनी उल्हास. फारिसेवांक आनी सादुसेवांक जाय आशिल्लें काले संवसाराची दौलत, कुशालकाय, तृप्तिकाय, दादोसकाय. जेजूक जाय आसलो उल्हास. ह्या देखून जेजू जायते फावटी अजाप करता आसतना कितें म्हणटा, हांव सौम्या देवा तें उल्हासता. स्पिरीट, देवाचो स्पिरीट. भाव भयणीनो, आमी जर तर आमची बुन्याद जेजूच्या त्या बावार्थाच्या फातराचेर घाली तर आमकां कोणाच्यानच कांयच करूंक जायना. हें म्हजें उतर आयका. तुमचो शेजारी जावं दी, या कोणीय जावं दी, कुटुंबाकार जावं दी, तुका लुकसाण केल्लो जावं दी, तुका डोंगी केल्लो जावं दी, तुजें फार्न व्हेल्लो जावं दी, तुका तुज्या जिवितांत नालिसायडलो जावं दी, तुजें नांव पाड केल्लो जावं दी, तांच्यान कांय करूंक जायना. कित्याक तुजी बुन्याद जेजूच्या बावार्थाच्या फातराचेर आसा. पूण आमी रेंवेचेर घाले जाल्यार बुन्याद आमी पडटा. वारें आयलें, पावस आयलो, वादळ आयलें, आवर आयलें, तें घर वळोन गेलें. जेजूच्या बावार्थाच्या फातराचेर जर तर आमी आमची बुन्याद घाली, आवर येवं दी, पावस येवं दी, जोड पावस येवं दी, वारें येवं दी, हालना. त्या देखून आमी आज जेजू बाळकाक मान करूंक हांगासर आयल्या. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत आमी पळोवंक जाय. आनी कितलीं वर्सां म्हाका ह्या संवसारान जियोवंक आसात. हांव जर तर ह्या संवसारी वस्तू फाटल्यानंत गेलो तर मरणाच्या तणीर हांव आयिल्ल्या वेळार हांव कोणाक हाक बोग मारता? बँक मॅनेजराक गी, लॉयराक गी, धाकटेराक गी, या जेजूक. मरणाच्या तणीर आसता आसतना आमकां कोणूच आदार दिना. तुका सांगता हांव, म्हज्या 40 वर्सांच्या ह्या सासेदोरपणाच्या जिवितांत हांवें जायत्या लोकांक पळयलां मरणाच्या तणीर आशिल्ले. ग्रेस्त मिल्याधिपती कितें म्हणटात, फादर म्हाका बरें करूंक जायती आशा आशिल्ली, हांवें करूंक ना, बक्षिया. हांवें बेश्टें तरी म्हजें जिवीत पाड केलें फादर. कितलें टेन्शन, कितली बेजाराय, कितली कंत,
कितल्याच्या फाटल्यान हांव धांवलो, कितल्या एडवोकेटाच्या फाटल्यान धांवलो. आतां म्हाका कांय नाका फादर, कांय नाका. जर तर आमी देवाचेर हुंदोन आसाव, देवाचेर रोंबोन आसाव, दिसाक 10 मिनटां मौनाचें मागणें करून देवातय आमी संबंद बांदून हाडता. आनी मागणें म्हणटा आसतना खाली तेर्स 5 मिनटाचो तेर्स मागणें जालें आमचें जालें, खालें गेलें, एक तेर्स म्हणलो, इतल्यान ती मागणें म्हूण सांगल्यार हांवें मौनपणान बसोन सांगात आमी तेर्स म्हणटा, हांव सांगात बायबल वाचता तें बरें, पूण हांव एकलींच म्हज्या कुडान बसोन म्हजो संबंद देवातय हांव आंतरीकपणान त्या अनुभवांत वाडयलो तर मोगाळ भाव भयणीनो, तुज्या जिवितांत संतोष आनी उल्हास खंयची चालू उणो जावं सर. कित्याक तुका बोल दिवचे ह्या संवसारीक वस्तू जावन न्ही, देवाच्या दैवीक शक्ती जावन पवित्र आत्म्याच्या बोळान तुजी येताय. कोणी कालय म्हणून दीत, तुका डिफीट करतलो कोणी ना. दाविदान त्या ल्हान पात्रान गोलियाताक कशें लागाड काडलें की, तशें तुज्या जिवितांतलें खोटेपण तूं दिसाक 10 मिनटां त्या अनुभवांत तूं देवा थंय एक जावन जियेताय तर तुजे थंय तो कुरपेचो फातर आसतलो. खंयचेंच खोटेपण तुज्या जिवितांत आयल्यार त्या पात्रांत, त्या कुरपेच्या पात्रांत तूं नाश करून उडयताय. तर मागीर आमी आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां मेळोंक संतोष, उल्हास, आत्मीक घटाय. ह्या संवसाराच्यो वस्तू न पयस जातात एक दीस न्हय आनी एक दीस. कितलेंय आसूं दी आमचे लागीं, कितलीय बरी भलायकी आसूं दी, कितलेय आस्तबदीक आसूं दी, एक दीस न्हय आनी एक दीस हांवें ताका सालाम मारूंकूच आसा, म्हजें जालें. पूण जर तर तूं देवा थंय रोंबोन आसाय, मरणाच्या तणेर निमाणे घडये जाल्यार तुजे थंय आसली ती घटाय आनी संतोष दुसरो कोणूच मनीस तुका दिवंक शकना. हें आमी मागोवंक जाय. हर एक दीस, हर एक हप्तो, हर एक म्हयनो, हर एक वर्स आमी जेजू बाळकाच्या कुरपेंत वाडया आनी आमची सळावळ देवा थंय घट करया. देवाचो मोग आमच्या काळजांत भरपूर तरान बरोवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन.